शिवाजी महाराज गोंयांत आयिल्ल्याक 350 वर्सां जालीं. ते निमतान गोवा मराठी अकादमीन शिवगोमंत गाथा कार्यावळ दवरल्या. 2 दीस चलपी कार्यावळी निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांचें आयोजन केलां. शेनवारा सकाळीं कोलवाळे राम मंदिरा सावन सांखळे मेरेन शिवगोमंत यात्रा काडली. रवींद्र भवनांतल्यान शिवगोमंत गाथे खातीर वेगवेगळे कार्यावळी जातल्यो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नोव्हेंबर 1667 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चरणस्पर्श गोव्यातील कोलवाळे या गावी सर्वप्रथम लागला आणि इथून खऱ्या अर्थानं गोमंतकाच्या इतिहासाला एक नवं क्रांतिकारक वळण मिळालं. आणि म्हणून गोमंतक मराठी अकादमीने असा एक विचार केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आगमनाला हे जे 350वं वर्ष जे सुरू होतं आहे त्या निमित्तानं वर्षभर कार्यक्रम करावेत. त्याचा प्रारंभ म्हणून 18 आणि 19 आज आणि उद्या असं साखळी येथे रवींद्र मंदिरामध्ये शिवाजी महाराजांचं चरित्र संमेलन शिवगोमंत गाथा या ठिकाणी संपन्न होते आहे. त्याचा प्रारंभ आज या ठिकाणी शिवगोमंत रथयात्रा कोलवाळ गावामध्ये सुरू झालेली आहे. आज दुपारी 4 वाजता रवींद्र भवनामध्ये उद्घाटन होणार आहे. या उद्घाटन सोहळ्याला मुख्यमंत्री, सभापती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज श्रीमंत संभाजीराजे छत्रपती हे खास उपस्थित राहणार आहेत उद्घाटक म्हणून. त्यांचं पहिलं आगमन कोलवाळ गावात झालं. कोलवाळ गावात आल्यानंतर आमचे कोलवाळचे रहिवासी देसाई आणि लाट म्हणून त्यांचं सहकार्य मिळालं. त्यांचं वास्तव्य सेंट मायकल फोर्टमध्ये 2 दिवस राहिले आणि तिकडे राहून त्यांनी जो अध्याय झाला त्यावेळेला परत दूर करून ते लहान वयात असताना आणि त्यांच्याकडे साधन सुविधा आत्ताच्या आहे तशी नसताना सुद्धा ते लगेच 2 दिवसात गेले आणि हे आमचे कोलवाळ गावचे भाग्य आहे. नुवेच्या मार्केटाचेर नुवे पंचायतीची पुराय आड नदर जाल्या. नुवे मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदला खरो, मात तो चलोवपा सारकी थंय स्थिती उरिल्ली ना. पंचायती कुशीक भायरूच आनीक एक बाजार भरता. नुस्तेकार, फळवाले आनी हेर पसरे भायर चलतात. ह्या पसरकाराक लागून मार्केटा भितर बसपी नुस्तेकार आनी पसरकारांक गिरायकूच जायना. पसरकार म्हणटात पंचायतीन हाचेर लक्ष घालचें, मात सरपंच हाचेर कांयच उलयना. नुवे पंचायती कुशीक हो कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स. फाटल्या 7 वर्सां सावन थंय मोजकेच कांय गोंयकार नुस्तेकार आनी पसरकार बसतात. मार्केटात बसतल्यांक गिरायकच ना आनी पंचायती कुशीक आनी रस्त्या कडेक नुस्तेकार आनी हेर फेरीवाल्यांनी आपलो वेगळो बाजार मांडला. मार्केटात कित्याक बसना तूं? मार्केटात तेंगेले ते पयलींचेच लुगार न्ही. पूण आतां ते मार्केटात कितें म्हळ्यार तूं इंगता म्हणटा आनी तेंका गिरायक येना म्हळ्यार ते. ना आमकां आनी तेंका कांय ना बाबा, आमी गांवांकूय भोंवतालीं न्ही. मार्केटात बसपी नुस्तेकार आनी पसरकारांनी परिस्थिती विशीं म्हायती दिली. ना रे बाबा, गिरायक जायना. बाकी स्टॉल लोक गांठी चड भोंवताय न्ही. आमगे लोक आतां सोल गांठ्यांक गिरायक घाता आनी मागीर आमकां कोण गिरायक घाता? हिंग येवपाकूच तार लागत म्हणटाय. आम गिरायक जायना रे बाबा, तूं दोळ्यान चोयल मरे बाबा हिंग कोण येत तो. कित्याक लागून येता लोक? आतां कोण जाणा, देव जाणा, सगळे गांवां लोक भोंवता आनी आमी हें कितें खावपा तेंचो आयचे फाल्यां नुस्त्या कुसोन आमकां कोण पयशे दितलो, आमचे कोण पोट भरतलो. म्हाका दिसता हिंग बिजनस जाता जाल्यार A to Z सगळीं आहाय तितलीं शॉपां ओपन करूंक जाय. कित्याक लोक सगळे मेट म्हणून हिंग येवपा भितर सोदता. हिंग 2 शॉप ओपन आहाय, 10 शॉप बंद आहाय. तेच करून म्हाका दिसता हिंग बिजनस केन्ना जाचना. तेणी एक डिसिजन कितें घेवपा जाय, हें शॉप ओपन कोराय, बाद तूं चलयत जाल्यार दवर, ना जाल्यार दुसऱ्यान दी, कोण ओपन करता ताका चान्स दिवपा जाय. अशें म्हाका दिसता. हें बिल्ड अप वेल प्लॅन्ड जालें ना. कित्याक ही पंचायत पयली आहा ती तेच येवपा जाय आसलोली आनी शॉप येवपा जाय आसलोली. हिंग लोक सगळे येता, पंचायती येता, वयता. हिंग हाटल्यां कोण पावना. थिंग नुस्तेकार आहाय, थिंग चिकना शॉप आहाय. हिंग शॉपवालां कोण चिंतना. ती आपणे रेंट घेताय, तेजो रेव्हेन्यू देखून येता तो पंचायत घेयना. कोण भायल्या मनीस आहाय ते घेताय रेव्हेन्यू. म्हाका दिसता तें रेव्हेन्यू देखून पंचायत येवपा जाय आनी पंचायतीन एक्चुअली आमकां विचारपा जाय, बाबा हिंग आम मार्केट हाटाय, तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा कितें आमकां म्हण कोणा विचारना, आम कन्सिडरेशनाक घेयनाय कोणच. पंचायत कुशीक आसून हे प्रकार चल्ल्यात. सरपंच काय उलयना आनी आता प्रकरण ग्रामसभेत हाडपाचो लोकांचो विचार चल्ला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.
आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. संजय लीला बन्साळीच्या पद्मावती पिक्चराक गोंयांतूय विरोध जायत आसा. पैसा कमाने के उद्देश्य से रानी पद्मावती को अलग ढंग से वहाँ पेश कर रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बना रहे हैं. जोहर म्हणजे कितें ह्या फिल्मवाल्यांक अशें दिसता काय कितें की जोहर म्हणजे बिकिनी घालून स्विमींग पुलान उडकी मारप काय म्हणून. हे बिकिनी संस्कृतीवाले आसात. आमची जोहर संस्कृती आसा ही फक्त राजस्थानची संस्कृती न्ही, या देशाची संस्कृती आसा, या राष्ट्राची संस्कृती आसा आणि त्या संस्कृतीची प्रतिनिधी आमची महाराणी पद्मावती आसा. म्हणून आम्ही या चित्रपटाक पूर्ण विरोध करतले. आत्तां आमी म्हणटात शांतता कायम करतले म्हणून, फुडें कितें जातलें हाजी म्हज्या वतीन तरी हांव गॅरंटी तुमकां दिना. And we will oppose in all the forms everywhere wherever it would be released without consent of the citizen of the India. तो इसके बारे में इसको पूरा सपोर्ट रहेगा कि जो आपको हुआ अभी आगे क्या करना है कैसे करना है वो तो सब जैसे जैसे फिल्म आएगा हो सकता. कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि जो सम्मानीय महारानी रही जिन्होंने पूरे जीवन में जिस चीज़ को नहीं किया उसका प्रदर्शन आप कैसे स्वीकार करेंगे. उन्होंने कभी इस चीज़ को करा ही नहीं तो आप कैसे इस चीज़ को कल्पना करेंगे. पिर्णा हायर सेकंडरीत व्याकरणाची कार्यशाळा जाली. आजची जी कार्यशाळा आसा ही भविष्यात तुमकां खरोखरच फायदेशीर ठरतली. म्हणजे ज्या वेळार धावीचो बोर्डाचो पेपर तुम्ही बरयतले किंवा ज्या नवे शिकता आसत 12वी शिकता आसत ज्या वेळार पेपर मराठीचो बरयताले त्या वेळार डेफिनेटली थोडो तरी फरक तो तुमकां भितरल्यान जाणवतले. आतांच आमचे सावंत सांगताले असिस्टंट डायरेक्टर ऑफिशियल लँग्वेजचे की ही कार्यशाळा सोंपल्या नंतर सगळ्या विद्यार्थ्यांक व्याकरण संदर्भातली आवड निर्माण जातली आनी बऱ्याच एखाद्या विशयाची जर आवड निर्माण जाली जाल्यार त्या विशयाचो इम्पॉर्टन्स आपल्याक कळटा आनी बऱ्याचदा तें जावपाक लागून आज तुम्ही सगळे भितर इन्वॉल्व जावचे. एखादें तुमकां क्वेरी आसत म्हणजे तुमकां एखादें जर कितें विचारपाचें आसत जाल्यार बिंदास्तपणे तें तांकां विचारून घेयात. पणजे पाटोवेल्या हॉटेल पार्क प्रायमात गोवन फूड फेस्टिवलाचे आयोजन केला. रूफटॉप रेस्टॉरंटूय सुरू केला. This year we have started Goan Food Festival because anybody visit to Goa, the tourist visit to Goa, love to eat Goan cuisines, love to eat Goan food, sir. And because of this, and to attract our local people, local food loving people, we have started this food festival with the opening of such a beautiful open restaurant of Hotel Park Prime, sir. This is the, you can see the views, the ambience, everything is very comfortable for the people. Once they will visit here, they love to visit again and again. And we have given this name of this place, romantic place for romantic people. If you can see the beautiful views, definitely anybody can feel how romantic this place is. Sir, the main aim of this press conference is to start this rooftop restaurant. It will open today onwards for the crowd, for the food loving people of Goa and tourists of national and internationals, abroad also. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.